नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार। हांव गौरीश परबावणकर। टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरांत पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। खासगी कंपन्यांनी गोंयांतूच करची नोकर भरतेची जायरात, ना जाल्यार भरचो पडटलो दंड। मंत्रिमंडळ बसकेत महत्वाचो निर्णय। पांडुरंग मडकयकाराच्या आरोपांचेर मंत्र्यांची वेगवेगळी मतां। विश्वजीत म्हणटा पुरावो महत्वाचो, बाबुश म्हणटा मडकयकार दोस्त, सुदीन म्हणटा मडकयकाराक मेळटलो, रवी म्हणटा ताकाच विचारा। नारव्या संगमाचेर जातली म्हादयची आरती, आध्यात्मीक पर्यटन चालीक लावपा खातीर पर्यटन खात्याचो उपक्रम। मंत्री रोहन खंवटेची म्हायती। सांतनेज ताडमाड लागसर आशिल्लो रिटेनिंग गटर स्लॅब कोसळपाच्या वाटेर। देवाची घुमटी आनी वड कोसळपाच्या स्थितीत हो सगळो स्मार्ट सिटीचो गैरकारभार पालेकारान सरकाराक उजरायलो। उसगांव कसल्ल्या वाठारांत ल्हान पिरायेचे चली बेपत्ता। फोंड्या पुलिशेंत अपहरणाची कागाळ नोंद, पुलिशेचो फुडलो तपास चालू। पर्यटन टॅक्सी वेवसाय हो भायल्या लोकांनी न्हय तर गोंयकारांनीच चलोवचो, सांगता कलंगूटचो आमदार मायकल लोबो। गोंयांत आयिल्ल्या पर्यटकांनी बरी याद घेवन वचपाक जाय म्हणटा मायकल। आनी आतां खबरो विस्तारात। गंगा न्हंय देगेचेर जशी गंगा आरती जाता तशीच आता नारव्या संगमाचेर म्हादयची आरती जातली। पर्यटन खात्यान आध्यात्मीक पर्यटन चालीक लावपाच्या उद्देशान आरती डॅक विकसीत करपाचो प्रकल्प घेतला। 10.5 कोटी रुपया मोडून हो प्रकल्प उबारतले अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन सांगले। गंगा न्हंयदेगेर जशी गंगेची आरती जाता तशीच आता नारव्या संगमाचेर म्हादयची आरती जातली। गोमंत सरिता पूजन ह्या उद्देशान गोंयांत आध्यात्मिक पर्यटनाक चालना दिवपा खातीर पर्यटन खात्यान हो उपक्रम हातीन घेतला। नारव्या, मांडवी, जुवारी आनी वाळवंटी न्हंय एकठांय येता त्या पंचगंगेच्या संगमाचेर हो प्रकल्प उबारतले। 8 ते 10 म्हयन्या भितर नारव्या संगमाचेर आरती डेग उबारतले अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन सांगले। हे सुवातेर शंकराची व्हडली मुर्ती उबारतले खंय, तशेंच पुजा मंडप, आरती डेग, लोकांक बसपाची सुवात, तिकीट काउंटर, कॅफेटेरिया, माहिती केंद्र, फ्लोटिंग जेटी आनी ल्हान बोटी हे सुवातेर दवरतले। पर्यटकांक हेर सुविधा उपलब्ध करून दितले अशें पर्यटन मंत्र्यान ह्या वेळार सांगले। आमी नारव्या जंय एक वाटेल्यान सप्तकोटेश्वर देवळाचे उलयतात त्याच सायडीक थंय जंय जुवारी, मांडवी आनी वाळवंटी रिव्हरचा जो संगम जो आसा थंय आमी गोमंत सरिता पूजन ताजें इन्फ्रास्ट्रक्चर रोखडेंच तयार करून थंय सुरवात जातली। जातूंतल्यान एक इकोसिस्टम जेन्ना आमी स्पिरिच्युअल टुरिजमाचेर उलयतात, रिजेनरेटीव टुरिजमाचेर उलयतात, जे रिजेनरेटीव टुरिजम म्हणजे फुडल्या पिढीक टुरिजम सारकें दवरप आनी तातूंत कल्चर संस्कृती सांबाळटा आसतना स्पिरिच्युअल टुरिजमाचेर भर दिता जाल्यार गोंयच्या हातूंतल्यान आमी बिचोली तालुक्यांतल्यान आमी पूर्ण भर दिल्लो आसा। तातूंत सप्तकोटेश्वर टेम्पल छत्रपती शिवाजी महाराजाची काणयेंतल्यान रुद्रेश्वर देवस्थानाचें नूतनीकरण करता आसतना गोमंत सरिता पूजन ही थंय इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करून जशी गंगा आरती थंय जाता, आमचे खुबशे जाणटे गंगा आरती केन्ना आयकतात पूण पळोवंक पावना, वचूंक पावना, जाल्यार तांकां हांगा गोमंत सरिता पूजन करपाची संदी मेळटली। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। उसगांव कसल्ले वाठारांत 5 वर्साचे ल्हान पिरायेचे चली बेपत्ता जावपाचो प्रकार उक्ताडार आयला। बुधवार सावन हे चली बेपत्ता आशिल्ल्याचें कळटा। फोंड्या पुलिशेन अपहरण म्हणून ही कागाळ नोंद केल्या। अपहरणाच्या दृश्टीन पुलिशेचो फुडलो तपास चालू आसा। स्टेशन हांगा आसा। काल सांजची 4 वरांचेर कसल्ल्या उसगांव हांगच्यान एक चलयेचें अपहरण जालां। ती अल्पवयीन आसा आनी तिची वय जावन आसा 5 वर्सां। तिचें अपहरण जालां म्हणून अशी तक्रार हांगा तांच्या पेरंट्सांनी हांगा फोंडा पुलीस स्टेशनाचेर नोंद केल्ली आसा। PI विजयनाथ कोळेकर ह्याच्या मार्गदर्शना खाली संदीप निवाळकर जो PSI आसा तो हांगा तपास करता। गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडेकर। सांखळे रस्त्याचेर जाल्ल्या अपघातांत बुलेट चालक बेळगांवच्या तरणाट्याक मरण आयलें। अपघाता उपरांत पळ काडिल्ल्या कार चालकाक अटक करपाक दिवचल पुलिशेक येस आयले। पुलिशेन कार चालकाक अटक करून कार जप्त केली। दिवचल सांखळे रस्त्या वयल्या कोडाळ कारापूर वाठारांत बुधवारा हो अपघात घडलो। ह्या अपघातात मरण आयिल्ल्या तरणाट्याचें नांव आदर्श प्रभाकर मुरगोड अशें आसा आनी
तो तरणाटो बेळगांवचो आशिल्ल्याचें कळटा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण 28 वर्सां पिरायेचो आदर्श आपले KA 22EU 4333 ह्या नंबराचे बुलेटी वयल्यान सांखळेच्या दिकेन वतालो. कोदाळ कारापूर वाठारांत आशिल्ले PWDचे उदकाचे टांके कडेन पावतकीच फुडल्यान येवपी GA 07U 6444 ह्या नंबराचे कारीन आदर्श हाचे बुलेटीक नेटाचो धपको दिलो. ह्या धपक्या बराबर आदर्श रस्त्याचेर आपटून गंभीर जखमी जालो. गंभीर जखमी आदर्शाक बेगोबेग उपचारा खातीर सांखळेच्या सामाजीक भलायकी हॉस्पिटलांत व्हेलो, मात थंय उपचार चालू आसतना ताका मरण आयिल्ल्याचें कळटा. ह्या अपघाता उपरांत अपघाताक कारणीभूत थारिल्ले कारी सयत कार चालकान अपघात स्थळा वयल्यान फुज्ज्यो काडिल्ल्यो. ह्या प्रकरणात दिवचल पुलिसेन गुन्यांव नोंद करून तपासाक योग्य दिका दिली. उपरांत सांजे मेरेन अपघाताक कारणीभूत थारिल्ल्या कार चालकाक अटक करपाक दिवचल पुलिसेक येस आयले. पुलिसेन कार चालकाक अटक करतनाच अपघाताक कारणीभूत आशिल्ली कार ताब्यात घेतल्या. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण अटक केल्ल्या कार चालकाचें नांव समीर मधुकर पाटील अशें आसा. पुलीस उपअधीक्षक जिवबा दळवी आनी पुलीस निरीक्षक दिनेश गडेकर हांच्या मार्गदर्शना खाला PSI रश्मी मातोंडकर ह्या अपघाताचो फुडलो तपास करतात. गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. पर्यटन टॅक्सी वेवसाय हो भायल्या लोकांनी न्हय तर गोंयकारांनी चलोवचो असो संदेश असो सल्लो कालांगूटचो आमदार मायकल लोबोन दिला. गोंयांत हॉटेलांच्या भायर जी केस्तांवां जाता ती खंय तरी बंद जावपाक जाय, जाल्यार टॅक्सी ड्रायव्हरांनी सरकारा कडेन चर्चा करून कितें तरी उपाय काडपाक जाय. तशेंच दर एक पर्यटक गोंयांत येता तेन्ना एक बरी याद घेवन तांच्यांनी परत वचपाक जाय अशें आमदार मायकल लोबोचें म्हणणें. एग्रीगेटर आम्ही कशें धाडून दिवचे ना. वी विल नॉट अलाव एनी कॅब एग्रीगेटर टू कम. So जो दोन गोमंतक So let our boys come out with a solution. तेंका सोल्युशन तेणी दिवपाची गरज आसा. सो जो आनी दोन गव्हर्मेंटाचो जो ऑफिसर आसतलो, डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट आसूं, ट्युरिझम डिपार्टमेंट आसूं, सी ट्युरिझम मिनिस्टर इज सपोर्टिंग देम. हांव सपोर्ट करता तांकां, म्हणजे कितें बरें पळय तें करा म्हणून. आतां कितें जालां, आदी ट्युरिस्ट कितें म्हणटाले कितना पैसा, आतां ते आतां सगळें मॉडर्न जाल्लें आहा. सो दे आर ऑल लुकींग एट डिजिटल. सो कितें तरी एक मिडल वे येवपाची गरज आहा आनी मिडल वे 100% येतलो ही म्हाका खात्री आहा. आय एम नॉट सपोर्टिंग एनी कॅब एग्रीगेटर. आय वॉन्ट डेम टू कम आउट विथ अ सोल्युशन. लेट डेम से वॉट दे वॉन्ट. तो स्थानीक मनशाच्या हातीन आयज ट्युरिस्ट टॅक्सीचो धंदो आहा आनी तेंच्या हातीनूच उरचो. आमकां कोण एग्रीगेटर नाका. आतां हो वाद जाता तो बंद जावपाक जाय. एक केस्तांव जे जाता हॉटेलाचे भायर, 5 स्टार हॉटेल आसूं, 3 स्टार 4 स्टार, वेदर इट इज फ्रॉम केदार कॉन्स्टिट्युएन्सी, कलांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी वा शोलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी वा मोरजे आरांबोलकरी वा सावथ गोवा, हो वाद बंद जावपाक जाय. ट्युरिस्ट शूड गो विथ गूड मेमरी. त्या खातीर जे कितें करपाक जाय ते स्टेक होल्डर जो ट्युरिस्ट टॅक्सी ओनर आहा तेणे गव्हर्मेंटा कडेन बसून एक मिडल हितून पावपाक जाय, म्हणजे कम आउट विथ अ सोल्युशन. गोंयांत येवपी पर्यटकांचेर हल्ले वा पर्यटकांचे खून जावपाक लागले जाल्यार गोंयच्या पर्यटनाचेर परिणाम जातलो. ताका लागून पर्यटन वेवसायिकांनी कायदो हातांत घेवचो न्हय अशी शिटकावणी मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली. बुधवारा कालांगूट जाल्ल्या कार्यावळीत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत उलयताले. गोंयच्या रेस्टॉरंट तशेंच शेकांचेर पर्यटकांचेर हल्ले वा खून जावपाक लागले जाल्यार पर्यटक गोंयांत येवपाक भियेतले. आमचे लोक भायल्यांक शेक चलोवपाक दितात. कितेंय समस्या जाली काय हे भायले लोक चाकू घेवन हल्लो करतात. हाका लागून गोंयच्या पर्यटनाचेर परिणाम जातलो. देखून पर्यटन वेवसायिकांनी कायदो हातांत घेवचो न्ही अशें आवाहन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केलें. असल्या प्रकरणाक लागून आमी टेनंट व्हेरिफिकेशन मोहीम सुरू केल्ली. गोंयांत येवपी दर एका लेबराचें व्हेरिफिकेशन जावपाकच जाय. व्हेरिफिकेशन आनी मेडिकल जाल्या बगर कोणेच तांकां कामाक घेवचें न्ही अशेंय मुख्यमंत्री सावंतान सांगलें.
ट्युरिस्ट रेस्टॉरंटाचेर शेक्साचेर जर अशा पद्दतीच्यो झगड्यो जावपाक लागल्यो किंवा एकामेकाची तकली फुटून कोणाचो तरी मर्डर जावपाक लागलो जाल्यार इन फ्युचर लोकूय हांगा येवपाक भितले. नो डावट पुलीस आसा, कितेंय बारीक सारीक जरी जालें आसत म्हाका दिसता यू कॅन डायल 100 डायल करा, तुम्ही परत आसा तशें पुलीस थंयसर पावतले. लॉ अँड ऑर्डर तुमी हातांत घेवं नाकात. आनी तेका लागूनच आमी फाटल्या दिसांनी टॅनंट व्हेरिफिकेशन जें काडलें पळय न्ही तेका लागून आमी आमचो शेक काडटा कोणाक तरी चलोवंक दिता पयलीं तो मनीस खंयच्या हाडून दवरता पळय न्ही, हांव स्टेटींचें नांव घेयना, एकदां स्टेटींचें नांव घेतलें काय ना मागीर ते परत जागे जातात. हे विशेश करून लोक म्हणजे कांय विचारूय करिना, काडलो चुली काय तोपली अशा पद्दतीचे मायंडसेटाचे लोक आसा. आनी तेजो इम्पॅक्ट जो आहा पळय न्ही तेजो इम्पॅक्ट लॉंग रन उरता. 10 वर्सां 15 वर्सां तेजो इम्पॅक्ट उरता. अरे गोंयांत गेलो मरे थंय कोणा तरी ट्युरिस्टाचो मर्डर जालो आनी त्या एका इम्पॅक्टाचेर कितलेशे ट्युरिस्ट येवपाचे बंद जाता. गोंयांत येवपी प्रत्येक लेबर हो व्हेरीफाय जाल्लो आसपाक जाय, तेका भंय आसपाक जाय. पुलिशेन म्हाजें रजिस्ट्रेशन जाल्लें आसा, चुकून जर आपूण फोन करून पळो जाल्यार म्हाका धरून हाडपा खातीर तांकां चड वेळ लागचो ना. आपल्या शेजाराक रावपी आसत, आपल्या घरांत रावपी आसत, आपल्या जेजेर काम करपी आसत, तेजे अनलेस एंड अंटील पुलीस व्हेरिफिकेशन जायना आनी मेडिकल चेकअप जायना तो पर्यंत ताका कोणीच दवरून घेवचो न्ही. 2 गजाली खातीर. कारण आमी पळयता ह्या दिसांनी मर्डर, रेप ह्या सारखे इन्सिडंट्स खूब मोठ्या प्रमाणात वाडपाक लागल्या. ह्यांची मेंटेलिटी अशा पद्दतीच्या आमकां हे जर करते आसत जाल्यार तेजे पुलीस व्हेरिफिकेशन इज मस्ट. लोक येता, जॉब करता, कंपल्सरी तांचे पुलीस व्हेरिफिकेशन जावपाक जाय. दुसरें मेडिकल चेकअप. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मडगांव नगरपालिकेच्या फाटल्या वाटेन आशिल्ल्या पार्किंग सुवातेत कोयराचे राशीक उजो लागलो. उजो कसो लागलो ते कळपाक मार्ग ना. दुसऱ्या वाटेन सावर्डे मीरा बाग वाठारात हिंदू मसण भुंयेंत उजो लागून सुमार 3 लाखांचे लुकसाण जालें, जाल्यार अनमोड घाटार एका धांवतेकारीक उजो लागलो. बिरेस्तारा मडगांव नगरपालिकेच्या फाटल्या वटेन आशिल्ल्या पार्किंग सुवातेत कोयराच्या राशीक उजो लागलो. उजो लागपाचें कारण कळूना. थळाव्यांनी उजो पालोवपी दळाक कळीत केल्यान उजो नियंत्रणात हाडपाक मजत जाली. फाटल्या वर्साय ह्या वाठारांत उजो लागपाचो प्रकार घडलेलो अशें थळावे सांगतात. अशें जाल्लें मागीर एक फावटी व्हडलो उजो लागला आनी गाडयो आसा आनी उदक कितें जालें गेलें जाल्यार मातशें केअर घेवपाक जाय न्ही. कोणूच येवना म्युन्सिपालिटी, अजून कोणूच येवना, पालोवपाक येवना, कोणूय येवना, कोणा पळोवपाक देखून येवना. लोकांची गाडी आसा, लोक बी वयता हांगा उदक कितें आवाज येता फुटता ते ठोल 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 करून कोणाक कळटा कितें कितें उडयला कोणाक कळटा. हेच समज घरा कडेन बी दवरले जाल्यार कचरो आमी लासयलो जाल्यार फायन मारता. हांगा उदक चालू आसा कचरो कांय ना, कोण अजून कांय रिस्पॉन्स ना, कांय ना. कोणूच येवना म्युन्सिपालिटी. कोणूच येवना. 12 मिनटांनी कॉल येयले. प्रितम म्हणून कॉल केला आमकां. आमी इमिजिएटली टर्नआउट केलो. ऑपोजीट म्युन्सिपालिटी बॅक सायड ओल्ड फिश मार्केट हांगा उजो लागला. त्याने इमिजिएटली टर्नआउट करून आमी हांगा पावले आनी उजो सगळो एक्सटिंग्विश केल्लो आहा. उजो कित्याक लागलो? सो कशें लागलो कोणाक खबर आसा. कितें आशिल्लें? हे सगळे डंप केल्ले कचरो म्युन्सिपालिटीचो आसतलो न्हू तो. कसो लागलो तो कांय खबर. दुसरे वटेन सावर्डेच्या मीराबाग वाठारात हिंदू मसण भुंयेंत उजो लागलो. उजो लागिल्ल्यान सुमार 3 लाखांचे लुकसाण जाला. सकाळ फुडें म्हाका एक 6:30 सुमार फोन आयलो आनी पावलो तुमच्या मुसळीन पावलो उजो पेट्टा म्हणून हांव थंयच्यान मागीर रोखडो येयलो आनी पळयत जाल्यार कंप्लीट ऑलमोस्ट एक 90% आमगेली जी रूम आसा दोनी ते जळले आनी त्या भायर आमची जी लाकडां आसा आमी स्टोर करून दवरता तीवूय जळ्ळी. आनी तसो म्हणजे सांगपाक जाय म्हणल्यार कित्याक की थंय उजो लागपाक नॅचरल उजो लागपाक प्रश्न ना, कित्याक ती जो रूम आसा तो भितर आहा आनी तेजे नंतर थंय लायटीचें कांय कनेक्शन ना किंवा आमचे जे लायट गेल्या हेजे माड्याल्यार गेल्या ते वयर हेजे भायर आसा, आमचे कॉम्प्लेक्सा भायर आसा. म्हणजे कितें तरी कोण तरी मुद्दम लावपाक असो एक सस्पेक्ट म्हाका दिसता की भायर करडे बी ना खंयच्यान सपोज कोणें शिगार उडयले आनी तेंच्या भितर उजो पेटोवन गेलो तशें ना, कित्याक थंय सगळे पेवर्स घातलेले आसा आमी
आणि अशें दिसता की कितें तरी कोणें वायट बुद्दीन किंवा कोणें सोरबेबद्यान कोणें पिवन लायला अशें कितें जावं शकता ना अशें न्ही. पूण तसो कांय दुबाव ना म्हाका कोणाचेर स्पेसिफीक मनशाचेर तशें कांय ना. पूण इट इज अ फर्स्ट इन्सिडंट अशें दिसता म्हाका आमच्या गांवांत. कित्याक आतां आमकां इतकी वर्सां ह्या गांवांत जाली पूण अशें केन्ना जावं ना आनी हेजे पयलीं आमी केन्ना आयकलेंय बी ना. इट इज अ फर्स्ट इन्सिडंट. तशेंच अनमोड घाटार एका कारीक उजो लागलो. उजो लागिल्ल्यान सुमार 6 लाखाचें लुकसाण जालां. देवादयेन कोणाकूच दुखापत जावंक ना. सकाळी अनमोड घाटार एसक्रॉस गाडयेक अकस्मात उजो लागलो आनी जवळ जवळ 6 लाखाचे लॉस जाला. सकल गाडी जळोन खाक जाल्ली आसा. 6 लाखाचे लॉस जाला अशें तेणी सांगलेलें आसा. सविस्तर म्हायती अशी की मडगांवच्यान एक डॉक्टर आपल्या वैयक्तीक कामा खातीर बेंगलोर वयतालो. बेंगलोर वयता आसतना सकाळी दुधसागर टेंपल काडून वयर चडावाचेर ताका गाडयेंतल्यान दुवरेचो दिसलो आनी गाडी देंवोन पळयली जाल्यार अकस्मात गाडयेक उजो लागलो आनी ते भितर तो गाडयेंतल्यान देंवलो आनी तेणी हांगा पुलिसेक कॉल केलो. जेन्ना पुलिसेक कॉल केलो तेन्ना पुलिसेच्यान थंयच्यान फायर ब्रिगेड जी फोंडा फायर ब्रिगेड ताका कॉल केलो आनी तेंच्यान ती फायर ब्रिगेड थंय पावसर ती गाडी टोटली लॉस जाल्ली आसली. एकूण जवळ जवळ 6 लाखाची लॉस जाला अशें सांगलेलें आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. जमीन हातासपाच्या प्रकरणात हात आशिल्ल्या सुलेमान सिद्दीकीक बुधवारा कोर्टान हाडिल्लो. पुलिसांच्या गाडयेंतल्यान देवतकीच सुलेमानान पेपरांचो एक बंचूच पत्रकारांकडेन शेवटून मारलो. ह्या पेपरांत ताणें आपल्याक कोणें आनी कसलो फसयला तें सगळें बरयल्लें आसा. पूण हें कितलें खरें आनी कितलें फट तें ताकाच खबर. कित्याक सुलेमान दर फावट एक रंग दाखयत आसा. पूण ह्या बोळात ताच्या वांगडा आसपी पुलिसांक मात ताची ही प्रकरणां म्हारग पडपाक लागल्या. पळयात पुराय बातमी. सुलेमान दर खेपेक एक रंग दाखयत आसा. दर फावटी आपली स्टेटमेंटां बदलून ताणें राजकीय फुडाऱ्या सयत पुलिसांकूय फोंडान घाल्यात. हे करपा फाटलो ताचो उद्देश कितें तें कळपाक मार्ग ना. आयजूय कोर्टात हाडले उपरांत ताणें तशेंच केलें. पुलिसांच्या गाडयेंतल्यान देवतकीर सुलेमानान पेपरांचो एक बंच पत्रकारांकडेन शेवटून मारलो. ह्या पेपरांत ताणें आपल्याक कोणें आनी कसलो फसयला तें बरयलां. हातूंत ताणें जायते आरोप केल्यात. पूण ते कितले खरे आनी कितले फट तें ताकाच खबर. ह्या प्रकरणात एका पुलिसाचे नोकरेर हावळ आयल्या. खासा गोपांकडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण आयच्या प्रकरणा उपरांत एका पुलिसाक उंचेल्या अधिकाऱ्याचो फोन आयलो. फोनार ह्या अधिकाऱ्यान त्या पुलिसाचो बरोच फोग काडलो. फाटलेय फावट सुलेमानाक कोर्टात हाडल्या उपरांत पत्रकारांकडेन उलयल्ल्यान 2 पुलिसांक सस्पेंड केल्ले. ताका लागून आयजूय जे पुलीस सुलेमानाक घेवन आयिल्ले ते सस्पेंड जातले काय कितें असो प्रश्न उप्रासला. जो मुलजिम को पेश किया गया है उसके ऊपर बड़े सीरियस ऑफेंसेस हैं. वो एक बार कस्टडी से भी भागा हुआ है और एज़ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की कई गाइडलाइंस है कि जब भी किसी मुलजिम को पेश किया जाता है तो पुलिस का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि उसको मैक्सिमम सिक्योरिटी दी जाए ताकि उसको कोई हार्म ना पहुँचे. इसलिए हमने ये सारी चीज़ों को देखते हुए इंक्रीज सिक्योरिटी की गई है. कई बार ऐसे इनपुट्स आते हैं इसकी वजह से ऐसे करना पड़ता है. मैं बिल्कुल आपकी सही बात है. मीडिया को बिल्कुल कोई रोक टोक नहीं है. आपको सब अपना ले सकते हैं लेकिन हमारे लिए पहली प्रायोरिटी है सिक्योरिटी. किसी भी तरीके से किसी को हार्म ही नहीं होना चाहिए क्योंकि बड़ा लंबा ट्रायल बचा है. देखिए पहली बात तो ये है कि अगर एक मुलजिम है तो वो तो अभी कानून प्रक्रिया के तहत चल रहा है. अगर उनको कोई डॉक्यूमेंट देना है दैट डॉक्यूमेंट हैज़ टू बी गिवन टू कोर्ट. नहीं तो कानून व्यवस्था का कोई मतलब ही नहीं है जितना मेरा समझ है. और अगर आपको दिया गया है वो डॉक्यूमेंट तो आपका फर्ज बनता है कि आप पुलिस को हँडओव्हर कर दें ताकि हम या तो कोर्ट में सबमिट कर दें या आपकी इन्व्हेस्टिगेशन. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान गौरेश गांवकर. एका मंत्र्याक फायल क्लियर करपाक 20 लाख दिल्ल्याचे आदलो मंत्री मडकयकराचे जाहीर उलोवन दाखयल्ले. मडकयकराच्या ह्या विधानाक लागून आता भाजपाच्या सरकाराच्यो अडचणी आनीकूच वाडल्यात. मडकयकराच्या ह्या स्टेटमेंटाक लागून गोंयभर बोवाळ पडला. दुसरे वटेन मडकयकराच्या ह्या स्टेटमेंटा उपरांत विरोधकांनी सरकाराचेर फोग काडलो. Last week I paid around 50 to 20 lakhs to one minister. I don't know. For what, sir? Take it for a small work. He took my one file which I processed from the department and kept a message that if somebody comes to collect this, to inquire this file,
tell that fellow to come and meet me. एका मंत्र्याक फायल क्लियर करपाक आपणे खंय 20 लाख रुपया दिल्ल्याचे आदलो मंत्री पांडुरंग मडकयकारान भाजपाचो राष्ट्रीय सरचिटणीस BL संतोषाची भेट घेतल्या उपरांत उलोवन दाखयल्लें. हे विधाना उपरांत आतां गोंयभर खवदळ पडला. हाचे वयल्यान सांत आंद्रेचो आमदार विरेश बोरकार तशेंच गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय आनी आपाचो मुखेली अमित पालेकरान सरकाराचेर खर टिका केल्या. खंयच्या मंत्र्याक मडकयकारान पयशे दिले ताची चवकशी करची आनी संबंधिताचेर खर कारवाय करपाची मागणी विरेशान केली. जाल्यार उदय मडकयकारान केल्लें विधान आपल्याक नवें न्ही. भाजपा सरकाराचो भ्रष्टाचार आपणे विधानसभेत उक्ताडार हाडिल्ल्याचें विजयाचें म्हणणें. पांडुरंग मडकयकार जे उलयलो ती सत्य परिस्थिती आशिल्ल्याचें काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार सांगता. मडकयकारान त्या मंत्र्याचें नांव जाहीर करचें अशें ताचें म्हणणें. आयज आमी एवरी टायम सांगताले की हो बीजेपी सरकार जो आसा हो करप्ट सरकार आसा. हेंचे आमदार मिनिस्टर्स जे आसा ते करप्शनान गुंतलेले आसा आनी कशे गोंयभरान हेंच्यान करप्शन करून गोंय कशें काबार करता, गोंयकारांक कशे काबार केल्ले आसा हे आमी प्रत्येक वेळा सांगताले. पण आयज तेंचोच आदलो आमदार आदलो मिनिस्टर हे स्टेटमेंट करता आनी हितून कळोन येता की इतले बरोबर 15 ते 20 लाख बसून तेजे कडल्यान स्वता घेतलेले आसा म्हणून अशें विधान ह्या पांडुरंग मडकयकारान केल्लें आसा. तेणें खरें म्हटल्यार हे आउट करपाक जाय कोण तो मिनिस्टर आनी हेजी जी कंप्लेन आसा ही कंप्लेन बरोवपाक जाय. तशेंच जे विजिलन्स डिपार्टमेंट आसा तशेंच एंटी करप्शन डिपार्टमेंट आसा ED हेंच्यान सगळ्यांनी पांडुरंग मडकयकार हेंचे कडेन वासपूस करपाक जाय. आदलो मंत्री आणि आदलो आमदार बाब पांडुरंग मडकयकार जो आता एक बीजेपीचो सदस्य आसा ताणें जे कितें आपलो स्टेटमेंट दिला ताचेर एक बारीकसो बॉम्ब कसो ताणें घाला. ह्या बॉम्बा खातीर जर एंटी करप्शन ब्युरो नाजाल्यार विजिलन्स डिपार्टमेंट नाजाल्यार पुलीस कांय एक्शन घेनात जाल्यार गोंयकारांक क्लियर कट बीजेपी मेसेज दिवंक सोदता, बीजेपीचो गव्हर्मेंट मेसेज दिवंक सोदता की आमी करप्शन म्हणटा तें नॉर्मलायज केल्लें आसा, ब्रायब घेवप हे नॉर्मलायज केल्लें आसा. आमी कोणाक सोडनात, आमच्या पक्षाचे आमदार एक्स आमदाराक पसून सोडनात हें तांणी सिद्ध केल्लें आहा. आतां उरता तें कितें, ताजे मागीर तांच्या मंत्र्याक एक रिएक्शन विचारलें तेन्ना ताणें कितें म्हणलें की जे मनीस दोज हू स्टे इन ग्लास हाऊसेस शूड नॉट थ्रो स्टोन्स एट अदर्स. हाचें तो कितें सांगूंक सोदता, हो बेसिकली मडकयकाराक एक थ्रेट दिता. ही बी इन्वेस्टिगेट जावंक जाय कित्याक हाजेर अशें सिद्ध जाता की एफर्ट्स आर ऑलरेडी ऑन टू सायलन्स हिम. आनी तातूंत एक सामकें आमकां हे दिसांनी व्हेरी व्हेरी कॉमन ट्रेंड इज की पयशे घेतिल्ले ते पयशे परते दिले. सो मडकयकारान कडच्यान एक मंत्र्यान जर पयशे घेतल्या तो पयशे परते रिटर्न करतलो आनी इश्यू काबार जातलो. चड करून कित्याक तांचो हाय कमांड हांगा गोंयांत आसा आनी तेन्ना हो स्टेटमेंट आयला म्हणून ह्या स्टेटमेंटाक म्हत्व येता. नाजाल्यार ही व्हडली कांय नविदाद न्ही, हें आमी सांगीत आहात. हांव एसेंब्लीन कितलेंचदा हो इश्यू रेज करता, कितलेंचदा तांकां एक्सपोज करता म्हणून आतां एसेंब्ली सेशनाक धाकटी घेतात सो दॅट दोज एक्सपोजीस कॅनॉट बी वी कॅनॉट इन्क्वायर इन टू द स्कॅम्स ऑफ द पास्ट अँड एक्सपोज मोर स्कॅम्स. ताजे खातीरूच आमचे ते प्रश्न बी येना. तातूंत सगळे लेजिस्लेटिव्ह डिपार्टमेंट हे सगळे भितर आहा आनी हे ओपोजिशनाक सायलन्स करप आनी आमी लूटमार करीत रावप हो तांचो मंत्र जाल्लो आहा. टायम एंड अगेन आमी सांगत आसा की दीस इज द मोस्ट करप्ट बीजेपी गव्हर्मेंट आनी हाज्या पयलीं आमी पळयलां की तांचे खुद आमदार एलिगेशन करताले. जेन्ना PWDचो स्कॅम जालो तेन्ना हांच्या आमदारानूच सांगिल्लें की पयशे घेवन जॉब विकता म्हणून. आज हांच्याच 2022च्या कॅन्डिडेटान म्हणजे ताची बायल जी राविल्ली ताणें सांगलां की हे मंत्री सगळे पयशे घेवन कामां करता. आतां हाजेर खरी FIR रजिस्टर जावपाक जाय कित्याक पयशे ब्रायब दिता तोय इक्वली रिस्पॉन्सिबल आनी तो आदलो मंत्री मरे. सो ताका खबर ना की ब्रायब दिवप इज अ क्रायम. सो आय थिंक पांडुरंग मडकयकारान नांव घेवन सांगपाक जाय खंयच्या मंत्र्याक 20 लाख दिल्ले, खंयच्या कामांक दिल्ले. ही हॅज टू कम ओपन. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. आता गोंयच्या खाजगी कंपन्यांक गोंयानूच नोकर भरतेची जायरात करची पडटली, नाजाल्यार ह्या कंपन्यांक दंड फारीक करचो पडटलो. मंत्रिमंडळ बसकेंत ह्या विशींचो निर्णय जालो. ब्रेस्तारा मंत्रिमंडळाची बसका जाली. हे बसकेत म्हत्वाचे निर्णय जाले. गोंयांतल्या खाजगी कंपन्यांक नोकर भरतेची जायरात गोंयानूच करची पडटली, नाजाल्यार तांकां दंड फारीक करचो पडटलो. दंडाची रक्कम 5 ते 30 हजार रुपया मेरेन आसतलो.
अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी दिली. कॅटल फीड परचेस फ्रॉम द महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट अंडरटेकिंग सोसायटी हे जे आपण कॉर्पोरेशन त्यांच्या कडून कॅटल फीड परचेस करता आम्ही डायरेक्टली त्याच्या खातीर. कॅटल फीड महाराष्ट्रा एक जो ह्या त्यांची कॉपरेटिव्ह सोसायटी. इट इज अ 24 पोस्ट फॉर द वेटरनरी असिस्टंट ऑन द कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस. वेटरनरी असिस्टंट आमचे कमी आशिल्ले त्या कॉन्ट्रॅक्ट बेसीसचेर घेवपाक तांकां परमिशन दिलां. आमी प्रत्येक प्रायवेट सेक्टरांतल्यान गोंयांत एडवर्टायजमेंट कंपल्सरी करपाकूच जाय. तांची फायन जी आसा फर्स्ट ऑफेन्स जालो जाल्यार 5,000, सेकंड ऑफेन्स जालो जाल्यार 10,000, थर्ड ऑफेन्स जालो जाल्यार 15,000. आनी तेजे मॅक्झिमम एम्प्लॉईज आहा पळय न्ही म्हणजे 400 वयर ताका फर्स्ट ऑफेन्साक 20,000, मागीर 25,000 आनी तेज्या उपरांत 30,000. तेंच्यांनी एडवर्टायजमेंट गोंयांत कंपल्सरी करपाक जाय. केलें ना आमच्या लक्षान आयलें जाल्यार तेंचेर फायन केले वयतले. ह्या पद्दतीन गोंयांत एडवर्टायजमेंट जर तेंच्यांनी केलो ना, भायर खंयसरी केलो जाल्यार तेंचेर फायन पडटली. पोस्ट फॅक्टो अप्रुवल फॉर द एक्सपेंडिचर सँक्शन ऑफ द एक्सपोजिशन वर्क. तो 2024 एक्सपोजिशनाक केल्ल्या कामांक पोस्ट फॅक्टो अप्रुवल दिला. एक्सपेंडिचर सँक्शन ताका टोटल amount it is something 5 crore something for the development, operation and maintenance of the convention center to the 5-star hotel at the Ruadi Orem Creek हांगासर पणजे. ते आमी जे अर्दवट आसा ते कंप्लिटली दिला करपाक अलॉंग विथ द टुरिजम डिपार्टमेंटाच्या वतीन ऑन द लीज बेसीस. आमी नंदादीप बिल्डींग आहा पळय म्हापसा अर्बनाची ती गव्हर्मेंट घेता बाय पेईंग ऑफ 25 crores of rupees टू दॅम फॉर म्हापसा अर्बन. म्हापसाचे 25 कोटी. लोकांचे पयशे मेळपाक जाय म्हणूनच आमी घेता. थोडीशी कॉस्ट तेजी चड आसा बट तरी सुद्दां घेता इतक्याच खातीर. हय हय कितली जाताली ती? थोडेशे तेंच्या आनी आमच्या मदीं थोडो डिफरन्स आशिल्लो बट तेंच्यांनी 25 कोटी कोट घेवचें म्हटलें. आमी 25 कोटी घेवपाचें डिसिजन घेतलां जेणे करून गोंयकारांचे पयशे भितर अडकले ते मेळचे म्हणून. हें डिसिजन करून ती बिल्डींग गव्हर्मेंट घेता आनी गव्हर्मेंट वील कन्स्ट्रक्ट थंय नवीन हे फाल्यां सकाळीं बांदता. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. हे आशिल्ले टी टायम बुलेटिन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणे कडेन जोडपी आमचो टीव्ही. तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आणि